नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिन आणि ओकार हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया. मुखेल खबरो. सांगेर एका गाडयेंतल्यान धरली 10 कोटींची देव माशाची ओकारी. सांगे पुलिसांची कारवाय, 3 जाणांक अटक. केंद्र सरकारा कडल्यान अजून मेरेन कोविड संबंधित येवंक ना मार्गदर्शन तत्वां. कोविडाक लागून कोणाकूच भिवपाची गरज ना, सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. नावेली सागळे वाठारांत सहकारी कामगाराचेर खुनी हल्लो करून पळ काडिल्ल्या दोगा दुबावीत आरोपींक दिवचल पुलिशेन केली अटक. जखमी कामगाराचेर बांबोळच्या जीएमसींत उपचार सुरू. साळगांव कळंगुटे मुखेल रस्त्यार रेंट कॅब आनी ओमनी कारी मदीं भिरांकूळ अपघात. अपघातांत ओमनी कार चालकाक जाल्या गंभीर दुखापत. साळगांव पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू. बस्तोडा हल्लो प्रकरणात भाजपाच्या थळाव्या कार्यकर्त्यांचो महत्वाचो सहभाग. हळदोणचो आमदार कालुसाचो आरोप. बेटी बचाव बेटी पढावचो नारो दिवपी भाजप सरकार ओगी कित्याक म्हूण प्रश्न. कोलवा सेंट अँथनी कपेला लागसार सापडले 6 म्हयन्याचे बेवारस भुरगे. थळाव्यांनी पळयले उपरांत केले पुलिसीक पाचारण. चली भुरग्याची केली वेचकी तपासणी. पुलीस करतात तपास. आता खबरो विस्तारान. सांगेर एका गाडयेंतल्यान 10 कोटी 25 हजाराची देव माशाची ओकारी पुलिसांनी जप्त केली. हे विशीं पुलिसांक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत ताणें देवाणघेवाणीच्या वाठारांत धाड घालीत ही मोठी कारवाय केली. एक कारूय जप्त केल्या. ह्या प्रकरणात 3 जाणांक पुलिशेन अटक केल्या. ह्या देव माशाच्या ओकारीक आंतरराष्ट्रीय बाजारांत व्हडली मागणी आसा. ह्या ओकारीचो वापर करून व्हडल्या व्हडल्या ब्रँडाचे परफ्यूम तयार करतात. तुम्ही पळयता आमी आसा सांगे पुलीस स्टेशना कडेन आनी खंय तरी काल रातची एक सांगे पुलिसांनी बरी कामगिरी केली आसा. ती म्हणजे जे वेल्स वॉमिटींग जे वेल वॉमिटींग म्हणजे ताका इंग्लिशीन एम्ब्रिज म्हणटा. आनी हे खंय तरी सबस्टन्स आसा जी वॉमीट करतात तेजो इंटरनॅशनल मार्केटांक बरो वॅल्यू आसा. आनी ते वॉमिटींग करता तेका हाय ब्रँड परफ्यूम करपाक यूज करता. आनी काल खंय तरी हे सबस्टन्स खंय तरी सांग्यार दाबामो जी पेप्सी प्रायवेट लिमिटेड हांगा खंय तरी हे एरियेक ती डील जावपा आशिल्ली. तांकां सांगे पुलिसा हे सोर्सा बद्दल जो जितेंद्र नायक जो फूल पीआय आसा तांकां पुलिसांक हेजे बद्दल म्हायती मेळ्ळी आनी तेणी ताबडतोब अरावंड 12 सुमार जी डील जाताली तेन्ना हे जे सबस्टंट आसा अरावंड 10 करोड 6,25,000 तेणी जप्त केल्ले आसा. आनी जे डील करपा आयले 3 जाण एक गाडी क्विट आनी दुसरी किया एक गाडी अटॅच केल्ली आसा. तश्योच ते तिगांयकूच सद्या अरेस्ट केल्ले आसा आनी इन्क्वायरी चालू आसा. ही सद्या अपडेट आसा. आनी खंय तरी हे एक बरें काम सांगे पुलिसान केल्लें आसा. जेचो जो सामान म्हळ्यार एक 10 करोडाची जे आसा तेणी जप्त केल्ले आसा. जे वॉमिटींग म्हणटा ती वेलाची जो देवमासो म्हणटा तेजे जे वखता तेजो वॅल्यू इंटरनॅशनल मार्केटाक हाय प्रोफायल परफ्यूम करपाक यूज जाता. तेका खंय तरी काल डिलींग जातालें ते सांगे पुलिसान जप्त केल्ले आसा. गाडी जप्त केल्ली आसा. तशीच पुलिसांनी जे 3 जाणांक एक सिंधुदुर्ग फोंडा आनी मर्मुगांव हे 3 जाण मनशांक हे हेतूर अरेस्ट केल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सांगेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. केंद्र सरकारा कडल्यान अजून मेरेन कोविड संबंधित कांयच मार्गदर्शन तत्वां जारी करूंक ना, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. पयलीं हांवें सांगिल्लें आनी आतांय सांगता, कोविड महामारी लागून कोणाकूच भिवपाची गरज ना, अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कडल्यान आत्ता कांय इन्स्ट्रक्शन्स ना. आमच्या कडेन तशे नोटेबल केसीस ना. म्हणून परत एकदा फाटले फावटी सांगतालो पयलीं भिवपाची गरज ना, तशें आत्ताच्या घडीक तरी भिवपाची गरज ना. साखळे मायणा नावेली वाठारांत सहकारी कामगाराचेर खुनी हल्लो करून फुज्यो काडिल्ल्या 2 दुबावीत आरोपींक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या. सादिक अली आनी अब्दुल रजाक सेंदी अशें ह्या दोगा दुबावितांचें नांव जावन आसा. 24 वरां भितर ह्या दोगा दुबावितांक अटक करपाक दिवचल पुलिसेक येस आयले. मजगतीं जखमी कामगाराचेर बांबोळच्या जीएमसींत उपचार सुरू आसा.
सहकारी कामगाराचेर खुदी हल्लो केल्ल्याच्या प्रकरणात दिवचल पुलिसेन अटक केल्ल्या आरोपींची नांवां सादिक अली आनी अब्दुल रजाक अशी आसात. हे दुबावित आरोपी मूळ कर्नाटकांतल्या धारवाड वाठारांतले आशिल्ल्याचे कळटा. बुधवारा राती उसरा नावेलीच्या मायणा वाठारांत खुदी हल्ल्याची ही घडणूक घडिल्ली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कर्नाटकांतले 3 कामगार मजुरी निमतान नावेली वाठारांत रावताले. बुधवारा राती उसरा ह्या कामगारां मदीं वादावादी सुरू जाली. ह्या वादाचे पर्यावसन मारपेटीत जावन सादिक अली आनी अब्दुल रजाक ह्या कामगारांनी सहकारी कामगार अब्दुल हमीद हाचेर खुदी हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात अब्दुल हमीद हो गंभीर जखमी जालो. तेच अवस्थेत अब्दुल हमीद हाका थंयच सोडून सादिक अली आनी अब्दुल रजाक ह्या कामगारांनी खड्डूक थळा वयल्यान फुजो काडिल्ली. दिवचल पुलीस स्टेशनाचे PSI रसपीड मातोडकर हांच्या फुडारपणा खाला एक टीम कर्नाटकात धाडिल्ली. हे टीमीन कर्नाटकात कारवाय करून खुदी हल्लो केल्ल्या प्रकरणात सादिक अली आनी अब्दुल रजाक ह्या 2 दुबावित आरोपींक धरून कायदेशीर सोपस्कार केले उपरांत दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर हाडले. ह्या दुबावित आरोपीक सध्या रितसर अटक केल्ली आसा. निरीक्षक विजय राणे हांच्या फुडारपणा खाला आनी मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. साळगाव कळंगूट मुखेल रस्त्याचेर रेंटो कॅब आनी ओमनी कारी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत ओमनी कार चालक गजानन ताते हाका गंभीर दुखापत जाल्या. तशेंच कारींत आशिल्ल्या आनी 3 जाणांक दुखापत जाल्या. ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रेंटो कॅब स्पिडीन कळंगूट दिकेन वताली जाल्यार ओमनी कार कळंगूटच्यान सालिगांव दिकेन वताली तेन्ना हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. साळगांव पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. बेटी बचाव बेटी पढावचो नारो दिवपी भाजपाक बायलांचे खऱ्यांनीच पडून गेल्ले आसा काय कितें आसा जाल्यार बस्तोड्या 10 ते 12 जाणांच्या गटान एका गुरवार बायलेचेर हल्लो करूनय तांचेर अजूनय फावो ती कारवाय कित्याक जायना असो प्रश्न हळदोणचो आमदार कालूस फरारान उपरासला. बस्तोड्या विवेक शिरोडकार आनी ताचे गुरवार बायलेर जाल्ल्या हल्ल्यात भाजपाच्याच वावुरप्यांचो हात आशिल्ल्याचे आरोपूय ह्या वेळार कालूसान केलो. बेटी बचाव बेटी पढावचो नारो दिवपी भाजपाक बायलांचे खऱ्यांनीच पडून गेल्ले आसा काय कितें आसा जाल्यार बस्तोड्या 10 ते 12 जाणांच्या गटान एका गुरवार बायलेचेर हल्लो करूनय तांचेर अजूनय फावो ती कारवाय कित्याक जायना असो प्रस्न हळदोणचो आमदार कालूस फेरेरान उपरासलो. हल्लो प्रकरणाचो तपास कासव गतीन सुरू आसा. तपासाचेर आपूण मात लेगीत समाधानी ना. ह्या प्रकरणात आपूण आवाज काडले उपरांत 3 अटक जाली खरी पूण फुडें कितेंच जालें ना अशेंय कालूसाचें म्हणणें. ह्या प्रकरणात भाजपाच्या एका सदस्याचो हात आसा ताकाच लागून भाजपा ओगी आसा काय कितें अशेंय कालूस विचारता. तशेंच विवेक शिरोडकाराचो भाव पुलीस स्टेशनार गेल्लो तेन्ना ह्या प्रकरणात तपास अधिकारी आनी दुबावीत एकठांय बसून हांसून हांसून गजाली करताले. हे दोगूय सोयरे आसपाक शकतात तेन्ना बाबलो परबाच्या फाटल्या 2 दिसांतले कॉल रेकॉर्ड तपासपाची तशेंच ताका ह्या प्रकरणांतल्यान कुशीक काडपाची मागणी कालूसान ह्या वेळार केल्या. बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटात, बायले मारूं वयतात, प्रेग्नंट बायलेकूच केसलो रायट आहा तुमकां. हांवें सांगलोलें की इन्व्हेस्टिगेशन आसा तो हांव खूश नाशिल्लो. हांव डिवायस रिजन्स म्हगे सांगलोले आनी हांवें डिमांड केल्लो की तो आयो आसा तो बाबलो परब म्हूण PSI तेका काडपाचो. ते फॅमिली शिरोडकार फॅमिलीक दुबाव आसा की बाबलो परबाक आनी हे फॅमिलीचे कसले कनेक्शन आसतले म्हणून. कनेक्शन म्हणले कसे सोयरी आसतले कनेक्शन. आनी आमी डिमांड करतात
SP कळ्ळें की बाबलो परबाले कॉल रेकॉर्ड डिटेल्स काडपाचे ते आयले तेन्ना इवनिंग आयले तेन्ना थिंगा पुलीस स्टेशनार आनी ते नेक्स्ट डे पासून पळोवपाक तेणें कोणा फोन केले कोणाचे फोन आयले ताका आनी हेजेर कळटले तो लोकांक कितें वॉर्निंग दितालो अक्युज्डाक नाल्यार कोणा फ्रेंडाक सांगतालो ताका कोण गॉडफादराचे कॉल येयले एक्शन घेवं नाका म्हणून. हांव एक प्रश्न विचारूंक सोदतां. BJP आतां लॉ अँड ऑर्डर खूंय जालें जाल्यार रोखडे उडकी मारतात. आतां BJP कित्याक थंड आसात. एक उत्तर काडलो ना, जाप केलो ना, एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयली ना. ते रोखडे धांवतात प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आनी आमकां केन्ना आसत तेन्ना चान्स आमकां अटॅक करपाक. कायदो आनी वेवस्था खंयच कोसळिल्ली ना. बस्तोड्या जें जालां तें चुकीचेंच आनी ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्यांक पुलीस कशेंच सोडचे नात. आतां हातूंत भाजपाचो हात बी आसा म्हणून आरोप जाता तें सगळें राजकारण आशिल्ल्याचें हळडोणचो आदलो आमदार ग्लेन टिकलो सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. तसं त्यो त्यांच्या कस्टडीन घेतलेल्यो आसा आनी ह्यो ज्यो गाडयो आसा त्यो तुमच्यो BJPचे एका मेंबराचे आसा. वाय द कल्प्रीट बीन नॉट अरेस्टेड इफ द कार्स बीन सीज देर बिकॉज ही इज अ BJP member? By absolutely not. I just made a statement now. Whether this is nothing with BJP and Congress or any politician. The act what is done is it's a criminal act. It's a crime, and they won't be spared because BJP police are not like ते जादू मंदिर न्हू. तांकां स्वप्न पडना कोण XYZ हे आनी कित्याक पळयता न्हू. तांकां स्वप्न पडना. तांची टीम सोडलेली आसा. And definitely they will On top of that, we see the political pressure आसा हो ही जी केस आसा ती दाबोवपाचो स्टार्टिंगच्यान प्रयत्न करताले काही पॉलिटिशियन. that is absolutely false. This is done probably by the opposition talking all this. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कोलवा वाठारांतल्यान काळीज पिळून उडोवपी घडणूक उक्ताडार आयला. कोलवा सेंट अँथोनी कपेला लागसार 6 म्हयन्याचे सान भुरगे एका बाकार सापडले. थळाव्यांनी बेगोबेग पुलिशेक आनी वैजकी अधिकाऱ्यांक कळीत केले. उपरांत पुलिसांनी थळार घेवन चवकशी केली आनी उपरांत अनवळख्या आड कागाळ दाखल केली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. राती 9:30 वरांचेर फर्स्ट वर्ड कोलवा कपेला कडेन एक बरें नॉवल घडलें आनीक तें नॉवल जायत्या लोकांक खबर कळ्ळ्या आनी कोणाक कळना ताका हांव हो व्हिडिओ काडटां. मुगेली बायल आनी मुगेली भयण 9:30 वरांचेर त्या कपलागुच्यान पासार जाली आनी पासार जाता त्या दोना थिंग एक बांक दवरलो आसता आनी त्या बांकाचेर तेमी एक बावलें चोयलें. मुगे भयणीन बायलें म्हळ्यार चोय गोंयाचो थिंग बावलें आहा अशें म्हूण. ते म्हळ्यार आतां बावलें आनी कोण हाडटलो अशें म्हळ्यार ती मुखार गेली. परतून टर्न मारयली आनी चोवपा लागली. त्या दोनाक त्या मोटरसायकलीची लायट त्या भुरग्याचे पडली आनी त्या भुरग्यान आत तेगे आलोलो तेदो तें कळ्ळें हें भुरगें जितें आहा म्हूण. त्या भुरग्या हालीं 8 म्हयने ते 6 म्हयने जातले. सारकें चोवपाक एक फॉरनर दिसता हितू बरो दिसता. उपरांत कॅजीन पुलिसांक फोन केलो आनी शकुंतलानूय फोन केलो. पुलीस आमगेले रोखडे येयले आनी आमगेले कोलवा स्टेशनाचे पुलीस एकदम बरे काय बरे भाशेन ते येयले आनी त्या भुरग्याक चोयले. लेडीज पुलीस आसली प्लस एकलो पुलीस आसलो तेमी त्या भुरग्या उबारले आनी तेमी चोयलें. बरें भुरगें म्हणपा लागले. बरे भाशेन ती घेवन गेली. कोणूय जाल्यार तिने भोंवपाची मनशां म्हाका ती दिसता कित्याक त्या लुगराचेर ह्या भुरग्याक सोडपाक सोंपेपणी पयसो मनीस येवपाना. तवळे बायपासा लागसार कारीचो धपको लागून 2 म्हशींक जाग्यारूच मरण आयलें. कारीच्या फुड्यान अचकीत म्हशी धांवत आयिल्ल्यान हो अपघात घडलो अशी म्हायती मेळ्ळा. ह्या अपघातान गाडयेचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें. कार चालक सुदैवान वाटावलो. तवळे बायपासार राती कारची धडक 2 म्हशीक बसली. ह्यो दोनी म्हशी खंय अचानक रस्त्यार येयल्यो धांवत आनी ड्रायव्हराचो चान्सूच मेळना ड्रायव्हराक की गाडी थांबोवपाक आनी इतली धांवत येयल्यो की दोनी ह्यो म्हशी आहा त्यो कारीचे धडकेन दोगी जाग्यारूच मेल्ल्यो आसा. कारीचें मोठ्या प्रमाणान नुकसाण जाल्लें आसा आनी
राती थंय एक्सिडेंट जातकीर स्थानीक लोकांनी थंय धांव घेवन पुलिसांक आपयले. पुलिसांनी पंचनामा केल्लो आसा. कारीचें मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्लें आसा. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे हो कारीचो ड्रायव्हर आहा तो काणकोणच्यान वेलंगा हांगा हळडीच्या कार्यक्रमाक वयतालो. पूण अचानक हळडीक पावचे पयलींच ताका एक्सिडेंट जालो आनी कारीचें मोठें नुकसान जालें. सुदैवान तो कारीचो ड्रायव्हर आसा तो सुखरूप बचावलो आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. बुधवारा म्हापशा उपजिल्लो कार्यालया भायर काँग्रेस कार्यकर्ता आनी पुलिसां मदीं झटापटी जाली. साळगांवचो बिकट स्थितींत आशिल्लो रस्तो ताकतिकेन दुरुस्त करपाचें निवेदन काँग्रेस कार्यकर्ता भौशीक बांदकाम खात्याक दिवपाक गेल्ले. ह्या वेळार काँग्रेस कार्यकर्ता आनी पुलिसां मदीं झटापटी जाल्ल्याचें कळटा. बुधवारा म्हापशा उपजिल्लो कार्यालयाच्या भायर काँग्रेस कार्यकर्ता आणि पुलिसांमदीं झटापटी जाली. साळगांव मतदारसंघातल्या रस्त्याची स्थिती सामकीच बाबत जाल्लेली आसा. ह्या रस्त्यावयल्यान पसार जावपी लोकांक जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडटा. साळगांवचो हो रस्तो ताकतिकेन दुरुस्ती करपाचें निवेदन भौशीक बांदकाम खात्याक दिवपाक गेल्ले कडेन पुलीस आनी काँग्रेस कार्यकर्त्यां मदीं वाद जालो. तशेंच तांचें निवेदन घेवपाक खंयचोच भौशीक बांदकाम खात्याचो खंयचोच अधिकारी नाशिल्ल्यान काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी तिडक उक्तायली. मजगतीं काँग्रेस कार्यकर्ता आनी पुलिसां मदीं जाल्ल्या झटापटीत गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उत्तर गोंय जिल्हा अध्यक्ष विरेंद्र शिरोडकार हाचो शर्ट पिजिल्ल्याचो आरोप ताणें पुलिशेचेर केलो. सो तुमचे कडेन आतां फाल्यां समज कोणी हेजो रेजिडेंट आयलो हांगासर, ताका समज खंयसर रोड कितें वाट लागलेली आसा तें सांगपाक, सो तुमचे कडेन एकटोय मनीस ना जो आपले ग्रिवियन्स मांडपाक शकता, अशें जालें. सो हांगासर फक्त येवपाचें, इनवर्ड करपाचें आनी वचपाचें, सारकें न्ही? सालिगांव आमी आतां मेमोरंडम दिवपाक आयिल्लीं हांगासर आनी थंय पुलीस आमकां कशेंच भितर घेयना. दार बंद केलें, आमचेर प्रेजिडेंटाचो शर्ट आनी पिजून काडलो आनी आमकां कशेंच घेयना. आनी जेन्ना आमी थंय भितर गेलीं तेन्ना सिटर कोण ना, जेईना कोण ना, आनी ती दुसरे एम्प्लॉईज आहा पळय ते कोणूच सांगना हांगा वचात थंय वचात म्हणून सांगता. सालिगांव आतां 2 म्हयने जाले रोड सारको केलो, टार करून केल्लो. आतां परत तोच रोड आतां परत फोडून तेणी सारकी रोडाची इतलो डिझास्टर करून उडयला सारको. कोण पब्लिकाक 2 व्हिलर जाल्यार चलोवपाकूच शकना थंयसर कोण. सेकेंडली सिनियर सिटीजन्स ते फेस करता प्रॉब्लेम बिकॉज देर इज नो ट्रान्सपोर्ट कमिंग दॅट सायड बिकॉज दे टेक अ चौगम रोड. तो एक इश्यू आसा. सेकेंड, नो प्लॅनिंग, नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ दीस गव्हर्मेंट. ना पब्लिका कॉन्फिडन्सान घेयना. वी हॅव विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी, एक कमिटी मिटींग घेवन हे सगळे सारकें कितें करचो आतां ते मेरेन सांगिना. सगळीं आपल्याक जाय तशें करता. आमदाराक तर पडलेलेच ना. एंड स्कूल्स ओपन जाल्लीं आसा आनी पेरंट्स आर फेसिंग अ मिजरेबल प्रॉब्लेम ऑन दीस बिकॉज तांकां भुरग्यांक घेवन येवचें पडटा स्कुलान. कशी ती चलयतली in the 2 wheeler, even 4 wheelers, and plus steel and industrial estate working people are going using that road. So it's a total disaster and failure on this government. स्नेहा आसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगांवांतल्या घातक इमारतींचेर 8 दिसान कारवाय करतलो. पयलेच खेपे दक्षिणेंतले 16 खणींच्या कंदकां सरभोंवतणी राखणे वणत बांदल्या. सोनसोड्यार बेगीनूच कोयर प्रक्रिया प्रकल्प उबारतले. बेवारस गाडयो 8 दिसां भितर काडलो ना जाल्यार कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. बिरेस्तारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मडगांव पालिका मंडळा वांगडा बसका घेतली. हे बसकेन मुख्यमंत्री उलयलो. आम्ही डायरेक्टरेट ऑफ म्युन्सिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि मडगाव म्युन्सिपालिटी यांच्या दोघांच्या मध्ये कॉर्डिनेशन करून बाकीची सगळी कामं त्यांच्या डेव्हलपमेंटल इश्यू, वेस्ट मॅनेजमेंट, प्री मॉन्सून, क्लिनिंग ड्रेन्स, बाकीच्यो इवन दो अबंडन ज्यो बिल्डिंग्स आसात जे सामक्यो डेलिब्रेट कंडिशनान आसात त्यांनी जवळपास 10-12 बिल्डिंग आयडेंटिफाय केल्या. भितरल्यो 2-4 बिल्डिंग बेगीन उडोवपाच्या. हांवें तर आतां म्हणजे कोटेशन बेसीस घेवन सुद्दां त्यो बिल्डिंग जाता तितल्यो बेगीन PWD फुडल्या 8 दिसांच्या भितर उडयतले. कलेक्शन ऑफ आनी डिस्पोजल ऑफ गार्बेज तें करपाक लायला. बाकीचे जी सुडाचें पेंडींग आसतलें सगळें काम तें एक्सपडायट केलां. बाकीचे तेचे उरलेले बेगीन जातले. वेस्ट मॅनेजमेंट हे करता आसतना फाटलें म्हाका सांगपाक बरें दिसता की फाटल्या 1-1.5-2 वर्सान हांव दिगंबर बाप्पा मेळून मडगांवारी पुराय वेस्ट कशी पळोवंक वता जाल्यार आमी ट्रीट करपाक शकले. नवीन प्लांटूय बी तांकां जाता तितके बेगीन येतलो. सोनसोडा लिफ्ट जाला तें महत्वाचें, कारण तांकां हांवें सांगपाची गरज ना. सोनसोडा जे सदांच उदक त्रास भरयताले तो सोनसोडा ज्या सोनसोड्याचेर डेली उदक पेट्टालो पावसान सुद्दां, तो सोनसोडा लिफ्ट करपाचें काम म्हज्या टेरियरान हांवें केलें. ओके. विशेष करून मडगांवांत वेगवेगळ्या जाग्यांचेर रेंट अ कार, रेंट अ बायक पार्क करून दवरता
हांवें पुलिशेकूय इन्स्ट्रक्शन दिलां, आरटीओकूय सांगलां दुसऱ्यो एबंडंट बेस्टच व्हेकल आहा पडून आसा 8 दिसाची नोटीस दिया आनी लोक जर त्यो काडिना जाल्यार पुलीस काडून त्यो भितर उडयतले सगळ्यो म्हणजे स्क्रॅपार व्हरून उडयतले 8 दिसाच्या भितर तेंच्यांनी आपले व्हेकल व्हरोंक जाय नाजाल्यार पुलिसान मागीर फाल्यां सकाळीं व्हरून स्क्रॅपार उडयले म्हणून दोश दिवपाचो ना. निदान लोकां खातीर पार्किंग हे ज्यो प्लेसीस आसा पळय चलपा खातीर जे जागा आसा थंयसर गाडयो उब्यो करून दवरपाच्यो ना ते तांकां पुलिशेक आनी हांकां लीव करपाक लायला. कडशी मोपा आशिल्ल्या मिनी पुलाचेर उदक साचून रावला. दर वर्सा पावसाच्या दिसांनी हीच स्थिती म्हूण थळावे सांगतात. पुलाचेर उदक साचून उरिल्ल्यान आशिकुशीकच्या लोकांक येवपाक वचपाक मेळना. कोणूय जर दुयेंत पडलो जाल्यार दोतोरागेर व्हरपाक लेगीत मेळना. थळाव्या आमदारान ह्या सुवातेर येवन पळोवणी केल्ली आनी फुडल्या पावसाळ्या मेरेन ह्या पुलाक उंचाय दिवपाचें आश्वासन दिल्लें, पूण अजून मेरेन दखल घेतिल्ली ना. माझ्या फाटल्यान जी न्हंय दिसता ती पावसाळ्यात खूप भरता आणि त्याच्यामुळे आमच्या लोकांचे संबंध तुटता. वगैरे आमच्या सगळ्यांना वांगडा संपर्क तुटता. कांयच आमकां कोणाकच कांयच सांगूंक मेळना. मागीर आमकां कॉलेजीनय वचांक मेळना, भायर खंय वचांक मेळना. तांदूळ भाजी आमकां कांयच मेळना. म्हणजे जेन्नाच्यान प्रवीण आंबेडकर आमदार जाले तेन्नाच्यान तेंच्यांनी पयलीं हांगासर येवन आमची चवकशी केली, आमकां धीर दिलो, न्हंय बीन भरलेली तेन्ना सुद्दां ते येयली. मागीर दुसऱ्या वर्सा तेंच्यांनी पुलाचें काम केल्लें, म्हणजे तेंकां कॉन्क्रीट बीन घालून पूल मातशें सारकें केल्लें. हेर बी आनी वयर आमचें आणखी एक पूल आसा तेंचेंय केल्लें, पूण पाणी काय कमी जावंक ना. त्याच्या वयल्यानूय पाणी वचपाक लागलें. गेल्या वर्सा तेंच्यांनी येवन सगळें पळोवन गेल्ले. त्याच्या उपरांत तेंच्यांनी मातशें कितें तरी करून दिल्लें, पूण त्याच्या उपरांतय जेन्ना पाणी गेलें तेन्ना तेंकां कळ्ळें की ह्या पुलाची उंची वाडयल्या शिवाय ह्या पुलाचें कितें जावचें. सध्या आमी आसात कडशी मोपा हांगासर, जो एक मुखेल व्होळ आसा आनी ह्या व्होळाचेर वट्ट 3 धाकटे मिनी पूल आसात आनी पावस जेन्ना व्हडा प्रमाणान येता तेन्ना ह्या 3 पुलायल्यान वयल्यान उदक ढोपरभर वयल्यान उदक वयतात आनी त्या वेळार ह्या जे आमच्या पलतडीचे लोक 7-8 घरां आसात त्या घरांतल्या लोकांक कशाच प्रकारचे पलतडी आलतडी येवपाक वचपाक मेळना. स्कुलांतली जी किंवा कॉलेजची भुरगीं आसता त्या भुरग्यांकय कॉलेजीन स्कुलांक वचोंक मेळना. जे कोण सरकारी नोकरेक आसता तांकांय सरकारी नोकरेक वचोंक मेळना. अशा स्थितीन हे लोक हांगासर पावस व्हडा प्रमाणात आयल्या उपरांत आनी पुलायल्यान व्हडा प्रमाणात उदक गेल्या उपरांत लोकांची जी तारांबळ उरता, लोकांची जी कनेक्टिव्हिटी तुटता, संपर्क सगळो तुटून वयता, त्या वेळार एखादो जर मनीस घरातलो मनीस शीक पडलो तेका जर डॉक्टरा कडेन व्हरप जाल्यार कशा पद्दतीने लोक व्हरतले हाचेरय विचार करचो. त्या खातीर सरकारान कांयतरी उपाय येवजण करची आनी ह्या लोकांक जे गैरसोयी निर्माण जातात त्या गैरसोयीसून सुटका दिवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. हरमला दर्या देगेर 6 पर्यटकांनी थळाव्या नुस्तेमाऱ्याक मारपीट केल्ल्याची गंभीर घडणूक उजवाडाक आयल्या. एका बोटीची सुवात बदलपा वेल्यान जाल्ल्या ल्हानशा वादाचें रुपांतर गाळयो आनी मारपिटेंत जालें. ह्या प्रकरणांत मांद्रे पुलिसांनी महाराष्ट्रांतल्या 6 जाणांचेर गुन्यांव नोंद करून तांचे आड कारवाय सुरू केल्या. आरोपींतल्या 2गांक थंयच अटक केली जाल्यार उरिल्ल्या 4 जाणांक कोल्हापुरांतल्यान अटक केली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही घडणूक 3 जूनाक सुमार सांजेच्या 6 वरांचेर घडली. खालचो वाडो हरमलचो लॉरेन्स फर्नांडीस आपली बोट सावळेत कुशीक व्हरपाचो यत्न करतालो, पूण बोटी लागसर बशिल्ल्या कांय पर्यटकांनी सुरवेक ह्याच कारणावयल्यान लॉरेन्स हांचे कडेन वाद घालो. उपरांत गाळयो घाल्यो आनी ताचेर हल्लो केलो. सौरभ वळेकार आनी सागर झळके ह्या दोगांयनी ताका मारपेट केली आनी जिवेशी मारपाची धमकी दिली असो आरोप लॉरेन्स फर्नांडीसान कागाळीत केला. हे कागाळीच्या आदाराचेर मांद्रे पुलिसांनी 4 जूनाक संबंदीत आरोपींचेर गुन्यांव नोंद केलो. उपरांत सौरभ वळेकार आनी सागर झळके हांकां घडणूक सुवाते वयल्यान अटक केली, पूण हेर 4 आरोपी पळून गेले. तांचो सोद घेवपाक पुलिसांनी एक पंगड धाडलो. पुलिसांनी तपास करून कृष्णात वायगडे, राजेंद्र रावळ, कृष्णनाथ वायगडे आनी शिवानंद भंडारी ह्या 4 जाणांक कोल्हापुरांतल्यान अटक केली. तशेंच आरोपींनी पळून वचपा खातीर वापरिल्ली गाडी पुलिसांनी जप्त केली. हे घडणुकेक लागून हरमल वाठारात तिडकीचे वातावरण निर्माण जाला. थळाव्या नुस्तेकारांनी आनी नुस्तें वेपाऱ्यांनी हे घडणुकेचो निशेध केला. 3 तारखेर जी घडणी घडली
फिशरमॅनाचेर आमच्या मच्छीमारांचेर ही एक वायट घडणी घडलेली आसा. आयज आमी पळयता ट्युरिस्ट हे खरेंच बरे आनी ट्युरिस्टांक राखोंकूय जाय हें म्हणटा हांव. पूण आयज ह्या ट्युरिस्टांनी फिशरमॅनांक तेंचे खोपीन ज्यो आमी बोटी घालून गेल्ले ह्या ट्युरिस्टांनी तांकां अशें मारले ह्या फिशरमॅनाक की ताका मर्यादाच ना ते भाशेन. आयज आमी म्हणटा फिशरमॅन आमच्या पोटाक लागून आमी धंदे करता, पूण हे ट्युरिस्ट जे मद्यपान करून बिचाचेर ओपन प्लेसीचेर ते मद्यपान करतात हेका मर्यादा आसतना सुद्दां ते कायद्याचे भंग करतात. दुसरे आयज थंयसर येदी व्हडली घडणी जाली, पूण पुलीस हे आमचे कोस्टल बेल्टाचे पुलीस 2 मिनटांनी थंयसर पावले म्हणून हे व्हडलो एक हादसो वाटावलो. आयज ते तर पुलीस थंय पावना जाल्यार कितें जातलें आहलें तें हांव नको, कित्याक आमचे सगळे फिशरमॅन थंयसर आहले, पूण पुलीस पावना फुडें हे हादसो वाटावलो. पूण वाटोवन तितले थोडे ट्युरिस्टांक आमी 2-3 धरले आनी बाकीचे जीप घेवन ते पावले. ताका PIन आमकां बरो सपोर्ट केलो. अंडर सुपरविजन कोण DSP आनी SP 24 वरां जाता म्हणसर तेंच्यांनी कोल्हापूरसून तांकां हाडून आमकां दाखयले आनी PIन आपणाचो शब्द पळय आमकां दिल्लो सगळ्या फिशरमॅनांक तो ताणें पाळलो आनी दाखोवन दिले की खरेंच PI कितें उलयलां तें सत्य करून दाखयलां म्हणून. आयज हे भाशेन हे ट्युरिस्ट आमकां पळय जे सतावणूक करतात ते सरकारानूय हेचेर नोट डावन करचे. सरकार म्हणटा की ट्युरिस्टांचेर कितें जालें जाल्यार आपूण खपोवचो ना, पूण ट्युरिस्ट जे पिवन ज्यो मस्ती करतात तेंचेर सरकारान मातशी तरी निर्गाय दवरची आनी तेचेर लक्ष दवरचो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवाईं खातीर पळयत रावत गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. मध्यराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4